आज हांव आंतोनी याळना सावन ह्या खरेंच एक बरो जाय जाल्यार कितें खरी येत गे म्हणलें एक सवाल म्हजें आनी तुजें तें दोस्ता. ह्या पास्काच्या दिसा म्हाका हांव आनी तूं देवाक एक अती मानवल्ले व्यक्ती जावन आशिर्वादीत व्यक्ती जावन जाय जाल्यार कितें करी जें म्हणलें आशा म्हाका आनी तुका आशा. सर्वेस्पर म्हणटा सगळें म्हजें हर एक म्हजें तुवें म्हाका दिवचें तसलें कालें आसा. तुवें म्हाका दिवचें तसलें कान आसा. तुका दिल्लो तुडू हांवेंच दिल्लो. तुवें दान दिवन दिताय जावंक पुरो. पूण हांवें केल्लें म्हणचेलें कांय येना. पूण सर्वेस्पर म्हणटा खालत्या आनी दुखेस्त आत्म्याच्या मनशाचेर म्हज्या उतरा मुखार थरथरतल्या मनशाचेर हांव म्हजी नदर घालता. हांव तो मस्त संगती करता मोगाच्या न्हू. त्या संगती सवें बऱ्या संगते सवें थोडें वायट आमच्या जिवितांत घडल्या वेळार सर्वेस्पर इंत उता सांगात गे म्हज्या पुता म्हज्या धुवे तूं इतलें मिसाक गेलें आनी एका कुशीन तुवें अशें केलें. तूं इतलें दान धर्म केलें आनी एका कुशीन तूं अशें उलोवन लोकांक दुखयलें. ह्या तांकां मोस केलोय ह्या ढोंगी केलें आनी कितें म्हणात गे. आनी सर्वेस्पर म्हणात गे म्हाका तुजें सगळो वो करेजमान केल्लें कांटाळ्याचें जावन आसा म्हूण म्हणात गे. सर्वेस्पर तुवें आनी हांवें करचें भायले संगती पळयत आसतना मोगाच्या न्हू. भायल्यान तूं कितें करता इम्पॉर्टंट न्हय. पगार सर्वेस्पर पळयता म्हजें आनी तुजें काळीज. ह्या करेजमांत दुखेस्त आनी कलत्या काळजो सोदा. दुखेस्त आनी कलत्या काळजो सोजा. आनी हांव तुका नवो जीव दिता. तुजीं दुखां हांव पुसतलो. तुजी खंत बेजाराय निवारतलो. तुजी आशा हांव जारी काडटलो. म्हाका जाय आसचें इतलेंच तुजें तें आसचें तुका गरजेचें दुखेस्त आनी कलत्या काळज. सर पडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधना तुका सौम्या. सदांच मान आनी फावो जालो जेसू. मुंड्या रोपार आमच्या समकार आसा. जायत्या जाणांक गुण केलो जेसू. मान आनी होबळा फावो जाल्लो जेसू. उड्या रोपार आमच्या मुखार ह्या पवित्र आल्तारेर जायत्या लोकांक शिकोवन दिलो जेसू. जायत्याचे कश्ट परिहार केलो जेसू. मान आनी होबळा फावो जाल्लो जेसू आमच्या समकार आसा. ताका आमी अर्गान दिवया आनी गितां गावया. वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे आसला.
सोम्या सर्गी संसारे सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुगा सोम्या वेळा काळापूर्वी तो आसलो देवा सभे तो आसलो आणि तो देवूच जावन आसलो हर एकल्या मनशाच्या गरजांक पावसो तो देव कश्टान वरां पयस कसो तो देव सदांच मनशाच्या सांगाता रावोंक आशेवचो देव उंड्या रुपार आमच्या मुखार ह्या आमच्या सुम्याक खंडीत मान आनी होगळा फावो कित्याक तो आमकां राखता ताच्या सारक्याची ताणें आमकां केल्यात ताच्या स्वरुपान ताणें आमकां रचल्यात देखून ताका आमी गावया अर्गान देवया निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो सेबेन जीवित जरून पायशी सांचे दुले उंडो वाईन मास रगत तुझे कोडीन बदललो तुझ्या बुगडा सकरात म्हणून सोबिया तुबे शिसा कादेश दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या सगी संसारी सर पडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या सोम्या हालेलुया 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 तुका सोम्या मान तुका सोम्याची जे तुका स्तोत्र येशू येशू तुका नमस्कार तुका हालेलुया 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 थँक यू जीसस तुका बापा बतावो इधर हालेलुया हालेलुया तुका जे तुका होली स्पिरिट कम होली स्पिरिट touch and heal हालेलुया Holy Spirit, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. निमाण्या त्या जेवणार आपल्या हात शिसांचे पांय दोन आपूण देव तरी आपूण देवाचो पूत तरी मोगाचो मंदामेन केलो जेजू आमचे समकर वेदी मुखार आसा ह्या आमच्या सोम्याक तकली बागावन नमस्कार आमी करूया जेसू नामा करता आमकां समर्पिता सदांच मनशाचो मोग करचो आम्हा सर्वांच्या कश्टान वरां सांगात दिवचो सदांच हांव तुजे सांगात आसा म्हणलो समी आमचे समकार आसा ह्या पवित्र बेदेर परतून एक पोटी मान बागावन ताका आमी अर्गान दिवया आनी म्हणया जेसू नमान करता आमकां समर्पिता
मागात तुमी घेतल्यात सदांच तुमकां मेळटलें बडयात तुमकां उक्तें जातलो म्हणलो सोमी सदांच आमचो मोग करचो जे कितें आमी भावार्थान मागता तें दिवचो सोमी आमच्या मुखार बेदी मुखार परतून एक पटी आमचे तकले बागोया ह्या सोम्याक आमी अर्गान दिवया जेसू नामा करता आमकां समर्पिता मोतुसो Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 परतून एक पटी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या पवित्र जेजू मुखार आमी बसल्या ताका आमी नामन केलो ताणें केले उपकाराक अर्गां दिवंक आतां आमी भायर सरल्या ह्या वेळार देवाचें उतार म्हाका आनी तुका एका रितीचो बरोवसो दिता किर्तन 102 वळ अशें म्हणटा सर्वेस्परा म्हजे मागणें आयक म्हजी बोब तुजेशी पावो म्हज्या आकांताच्या वेळा तुजे मुखामोळ लिपय नाका किर्तनकार ताका कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवाक हाक मारता ताचे मोजत तो मागता देखूनच तें ही उतरां सर्वेस्परा म्हजें मागणें तूं आयक म्हजी बोब तुजेशी पावली वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देव आमचें मागणें आयकता इस्रायल प्रजा इजिप्तांत आसली कश्टोण आसली ह्या वेळार तो लोक देवाक बोब नासलो हाक बोब मारतलो कित्याक ताका कश्टा वयर कश्ट कामा वयर काम समस्ये वयर समस्या ताणें बोब मारली देखूनच देवाक तांची बोब आयकली हांगासर हें सुतर आमकां आयकता म्हज्या आकांताच्या वेळा तुज्या मुखामोळ लिपय नाका म्हज्या विनवणेक काण दी हांव उलो मारता तेन्ना वेग्गी म्हाका जाप दी वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमकां एक देव आसा जिवान देव तो मेल्लो देव न्ही सदांच मनशाचें बरेंपण पळय देव आमच्या सांगात आसा त्या देखून आमच्या कश्टा अनवरा वेळार तो आमकां सांगात दिता कशें इजिप्तांत लोक कश्ट नासल्या वेळार तो लोक बोब मारता एका देवाक ताच्या सर्वेस्पराक तो बोब मारता आसतना देव तांची बोब आयकता तांच्या मागणी आयकता मातणे देव ताका जाप दिता आनी एका व्यक्तीक थंयसर धाडटा त्या विशीं आमी माहीत आसा आमकां कळीत आसा मातणे मातेवाच्या 20व्या अध्यायांत आमी वाचता दोग कुरडे जेजू ताणेच्यान पाशा जाता आसतना जेजूक बोब मान उलयतात जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमत पाव आनी जेजू तांची बोब आयकलो ताची बोब आयकता मातणे जेजू थंयसर रावता त्या कुरड्यांक लागीं आपयता आनी विचारता म्हजें तावण तुका कितें जावंक जाय हांवें कितें करी जाय म्हूण तूं आशेताय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू कळीत आसलें तांकां दिसना तांकां दिसतेची गरज आसा म्हूण जेजू कळीत आसलें तरी जेजू एक सवाल विचारता म्हजें तावण हांवें कितें करी जाय म्हूण तूं आशेताय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो केदाळे आमी मागता आसतना आमच्या मोतीत एक अत्रेक आसा जे एक डिजायर म्हणटा हांव आमच्या मोतीत एक येम आसूंक जाय हांव कित्या खातीर मागता कोणा खातीर मागता कित्याक मागता म्हजोच फायदो जोडटांगी ह्या पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर हांव मागता हांगासर जेजूक तें त्या कुरड्यान आयकूंक जाय आसलें देखूनच हांवें कितें करी जाय म्हूण तुमी आशेतात म्हूण जेजू तांकां सवाल करता आनी ते म्हणटात आमकां पळोवंक जाय सोम्या ताचो उद्देश क्लियर आसलो ताचो उद्देश खरो आसलो कितें जाय म्हूण तांकां कळीत आसलें देखून जेजू तांकां दिश्ट दिता देवान इस्रायल प्रजेची बोब आयकली जेजून दोगा कुरड्यांची बोब आयकली जेजू दुसऱ्या कामाक वेतलो तरी ताणें बोब मारलें पळोवन जेजू थंयच रावता आनी तांकां गरजेचे तो फावो करता खंडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हांवें बोब मारल्या वेळार हांवें ताका हाक बोब मारल्या वेळार खंडीत देव जेजू म्हजे मागणें आयकता
जेजू आमची आनी तुमची भोव आयकता आनी मागयल्ल्यान तो दिता देखूनच इजाया प्रवादी अशें म्हणटा 59व्या अध्यायांत पळया सर्वेस परस हात तारण करूंक सकना म्हूण येता तितलो मोठो न्हय त्या देखून देवाक असाध्य जालें कितेंच ना सर्वेस परस हात तारण करूंक सकना म्हूण येता तितलो मोठो न्हय ताचो हात लांब आसा म्हजी पिडा गूण करूंक ताका जायना म्हजे कश्ट हाळू करूंक ताका जायना म्हणलें सावलां नात म्हजे समस्या पयस करूंक जायना म्हणलें सावलां देवा ते उदेनात कित्याक ताजो हात तितलो मोठो न्हय तो लांब आसा कितले गरज आसा तितलो आसा कितले गरजेचें आसा तें तो फावो करता इजाया प्रवादीच्या 59व्या अध्यायांत सर्वेस परस हात तारण करूंक सकना तितलो मोठो न्हय बदलाक ताचे कान आयकूंक सकनात म्हणयत तितले भेरे न्हय देखूनच ताणें इस्रायल पोसदा इजिप्तांत कश्टाल्या वेळार तांची बोब ताणें आयकली जेजूक दोगा कुरड्याने बोब मारल्या वेळार जेजू तांचे मागणी आयकता देवाचे उतार म्हणटा सर्वेस परस हात मोठो न्हय या ताचे कान भेरे न्हय ताका आयकूंक आयकता ताका सकट साध्य आसा देखूनच तांबडो दर्यो आमकां कळीत आसा इजिप्तांत इस्रायल पोसदा पाटी वेता आसतना तितलो व्हड दर्यो तांबडो दर्यो ताणें 2 वांटे केले ताच्या एकाच उतरान थंयसर 2 वांटे जाले एकाच हाताच्या आशिर्वादान थंयसर उदक 2 वांटे जाता कित्याक ताचो हात मोठो न्हय तितलो लांब आसा आमकां गरजेचें कितें दिवंक आसा तें सकट तो दिता सरस परस हात मोठो न्हय ताचे कान भेरे न्हय ताका आयकता आनी ताका करूंक शकता त्या देखूनच तो खोडकाराक जेजू आपुडता आनी ताका नितळ करता कित्याक ताचो हात मोठो न्हय कशें देवाचो हात लांब आसलो गी जेजूचो हात लांब आसलो गी आनी म्हजेर तो दया दाखयता म्हाका जें कितें गरजेचें आसा तें तो फावो करता त्या देखून ह्या आमच्या सुम्याक आमी अर्गान दिवया ताके गीत गावन ताची आमी स्तुती करुया तुमच्या गीता बुकांत पान संको 67 67 पेज नंबर ಯೇಸುನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಂದ ಸಮಯ ಯೇಸುನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಯೇಸುನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನನ್ನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸುನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹಣಿಗಿದೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾಯು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹಣಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹಣಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನೀ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ
ಯೇಸುವೇ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ निराधाराची भोव आयकोसो देव निराधाराच्या मागणी आयकोसो देव आमचे सगळे आसा ताचे हात मोठवे न्ही ताचे कान केप्पे न्ही मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते फावटी आमकां दुबाव आमचे मागणे कित्याक देव आयकना देवाचे उतार म्हणटा ताचे हात मोठवे नात ताचे कान केप्पे न्ही ताका आयकता ताका सक्कड कळीत आसा जायते फावटी आमची कामां जायनात जायते फावटी म्हजी भोव आयकना मग म्हाका बगता देखूनच इजाया प्रवादी 59व्या अध्यायात दुसऱ्या वळीत अशें म्हणटा तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळा साज जाला तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकूंक शकना देवाचे उतार म्हणटा देव हात मोठो न्ही खंय ताचे कान केप्पे न्ही खंय ताका सक्कड साध्य आसा पूण जायते फावटी म्हाका आनी तुमकां बगता म्हजे मागणें देव आयकना म्हज्या मागण्याक देव कान दिना देखून देवाचे उतार ताकाय जाप दिता तुमच्या अपराधा वरवीं तुमच्या मदें आनी ह्या सोम्या मदें एक वेगळा सार आसा केला अपराधा वरवीं पातका वरवीं आमच्या मदें एक वेगळा सार आसा खंय तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां त्या देखून पाता केल्ल्या वेळार देवातावन आमी पयस येता संबंद मोडटा देखून देव आमचे मागणे आयकना म्हणटा इजाया प्रवादी देवाचे उतार कित्याक तुमचे हात रक्ताच्या खतांनी बुडल्यात तुमची बोटां खोटेपणान अशुद्ध जाल्यांत तुमचे वोंटू फोटी मारतात आनी तुमची जीब वायट शब्द गुणगुणटा त्या देखून देव आमचे मागणी आयकना म्हूण न्हय जेजू आमचे मागणी आयकना म्हूण न्हय बदलाक हांवें ताचे आनी म्हजे मदें एक काल म्हणटात एक बांद आसा केला संबंद हांवें मोडला म्हज्या तोंडा वरवीं जावं पुरो म्हज्या जिबे वरवीं जावं पुरो म्हज्या दोळ्या वरवीं जावं पुरो म्हज्या करण्या वरवीं जावं पुरो हांवें देवाचो आनी म्हजो संबंद मोडून घेतला तुमच्या अपराधा वरवीं तुमच्या आनी देवाच्या मदें एक वेगळा सार आसा केला वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते फावटी म्हाकाय तशेंच बगता देव कितें म्हजे मागणी आयकना जायते फावटी देव आमचे मागणी आयकना म्हणल्यार बगता पडू तसलो देव आमचो न्ही तो मागणी आयकोसो तोच हात मोठो न्ही ताचे कान केप्पे न्ही म्हणटा किर्तनकार पूण हांगासर इजाया प्रवादी म्हणटा कित्याक थोडे फावटी देव आमच्या मागणी आयकना बदलाक आमच्या अपराधा वरवीं आमी ताचो संबंद मोडला आमचे हात रक्तान बुडल्यात खंय आनी एकल्याच्या अन्यायाच्या रक्तान बुडल्यात देखून देव आमचे मागणी आयकना आमीन तो वेगळा सार केला देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो केदळ म्हजो भावार तो गुणो जाता केदळ म्हजी करणी देवाक मेसवाना त्या वेळार देव म्हजे मागणे आयकना मातेवाच्या 17व्या अध्यायात 20व्या वळींत आमी वाचता एका सासवाच्या कानांत इतलो भावार्थ तुजी तें आसा तर हे मेज हांगात हांव तेय वचून पडोवन दी म्हळ्यार तें जाता तो भावार्थ गजना इल्लोसो भावार्थ आसल्या वेळार जे कितें हांव सांगता तें घडटा म्हणटा देवाचे उतार मातेवाच्या 17व्या अध्यायात 20व्या वळींत पुढो जेजू सांगता शीस आसतले जेजू ताच्याच शिसातय कितलो भावार्थ पळयता म्हणले आमी थोडे ध्यान आमी करुया मातेवाच्या 14व्या अध्यायात 30 आनी 1 वळींत आमी एक गणित वाचता जेजू न्हू आपल्या मोगाच्या शिसाक पेद्रू सांगचे ती उतरां उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलय उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलय जेजू 5000 लोकांक जेवण दिवन मागणे करूंक गेल्लो म्हणटा देवाचे उतार तुमी मातेवाच्या 14व्या अध्यायात पळयल्यार थंयसर कळटा जेजू 5000 लोकांक जेवण दिवन मागण्यांक गेल्लो जेजू ताच्या बापा मदें संबंद बांदून आसलो देखून जेजू जायते आजापां करतलो जायते लोकांक बरें करतलो कित्याक बापाचो आनी ताचो संबंद नितळ आसलो थंयसर कसली एक अडचण नासली आनी जेजू शिसांक वचोंक सांगता आनी शीस दोनीर पयर करून वयतालो खंय
जेजू मागणे जावन पाठवी येता आसतना शिस सांगता वेच्या खातीर उदकांतल्यान सोडून आयलो. शीस परत दोडेर वचून आसले. आनी ह्या वेळार जेजूक पयसल्यान पळयले शीस भियेले, मेल्ले म्हूण भियेले. तो जेजू म्हणटा भियेनाकात, हांव तो. आनी हें आयकलो पेद्रू म्हणटा जेजू तो तूंच तर हांवें म्हाका उदकान चलचें बरी कर, हांव उदकांतल्यान चलोवन येता. जेजू म्हणटा ये. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीन देवाच्या उतार म्हणटा पेद्रू जेजूक पळयोन ह्या सोमयांक पळयोन चलोवंक लागलो खंय. ह्या सोमयांक पळयोन तो चलोवंक लागलो. उपरांत ताका इल्ले मुखार गेल्लेंच ताका बगले हांव पेद्रू एक मनीस उदका वयल्यान चलता असले चिंतप ताचे ते आयले. ताचे दिश्ट सोम्याची सोम्या तावताले कसयली आनी ताचेच वयर ताका एक अभिमान बगलो हांव पेद्रू उदकांतल्यान चलता. जेजू तावन ताचे दिश्ट मेकळे जाले आनी देवाच्या उतर म्हणटा त्याच घडये तो बुडोवंक लागलो खंय. आनी पेद्रू भाव मारता सोम्या म्हाका बाचाव कर, हांव उदकान बुडोवन आसा, सोम्या म्हाका बाचाव कर. ह्या वेळार जेजू सांगची ते उतरां उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय, म्हजे वयली दिश्ट तुवें कित्याक काडली. कश्ट आकांता वेळार ह्या सोमेचेर दिश्ट घालूंक जाय म्हूण तो आमकां म्हणटा. अणवार आयिल्ल्या वेळार ह्या सोमेचेर दिश्ट तुमी घाला. तो तुमच्या सांगात रावता, तो तुमकां राखता आनी सांबाळटा. हांगासर पेद्रूच्या जिणेंत तशेंच जालें. जेजूक पळयत आसतना तो धैर्यान मुखार वचून ताका साध्य जालें. कित्याक ताच्या मोतीन जेजू मात्र आसलो. पूण केदार ताका कळ्ळें जालें की हांव एक सामान्य मनीस चलता. आपणाची दिश्ट ताचे वयरच पडली, ताच्याच घामंडा वयर पडली. ह्या वेळार तो उदकांत बुडोवंक लागता म्हणटा देवाच्या उतार. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो केदोळ पर्यंत जेजू सांगात आमी रावता तो आमच्या मागणी आयकता. कित्याक आमी आयकलें ताचो हात मोठो न्हय, ताचें कान केप्पें न्हय. जें कितें आमकां गरजेचें तो फावो करता, जें कितें आमकां गरज आसा तें तो दिता. आनी एक घडीत पळया मातेवाच्या 17व्या अध्यायांत जेजून पेद्रूक आनी शिसांक सांगचें उतरां ह्या अविश्वासे नश्ट संतती केदोळ पर्यंत हांवें तुमचे सांगात आसूंक जाय. अविश्वासी तुमकां आणखी विश्वास ना, आणखी म्हजे तें भाव वाचना. जेजून पेद्रूक आनी उरल्या शिसांक हांगासर घडीत आसा एक बापूय आपल्या पुताक गूण करचे खातीर जेजूची हाडून आयलो खंय. पूण ह्या वेळार जेजू दुसऱ्या कामार बिजी आसलो, मेते जावन आसलो, देवाचे उतार प्रगट करनासलो. देखून हो बापूय कशेपणी कर म्हज्या पुताक गूण करचे म्हणल्या खातीर शिसा लागीं वेतात. आनी शिसांक त्या पिडेस्ताक गूण करूंक जायना. उपरांत जेजू फ्री जाल्या उपरांत हो बापूय आपल्या पुताक घेवन शिसा ते जेजू संग लागीं वेता आनी म्हणटा सोम्या कितें पणी कर न म्हज्या पुताक गूण कर. ताका मोद लोक म्हणले एक पिडा आसा, फिट्स आसा. कितें पणी ताका कर गूण कर. हांव तुज्या शिसा साचीन गेलो तांकां तें गूण करूं जावना. शिसांक गूण करूं जावना त्या आदी करूं कितें पणी कर म्हाका गूण कर. आनी ह्या वेळार जेजू सांगचे ते उतरां ह्या अविश्वासी आनी नश्ट संतती कितले वर्सां पर्यंत हांवें तुमच्या सांगात आसूंक जाय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पयलेच्या घडितान पेद्रू ते जेजूक भावार्थ दिसोना, दुबाव दिसलो. दुसऱ्या घडितान ते जेजू शिसां वयर कुबाळटा आनी म्हणटा ह्या विश्वासे नश्ट संतते खंय गेलो तुमचो विश्वास. म्हजे सांगाता तुमी आसात, म्हजे तावन जावचे आजापा तुमी पळयतात, म्हजी शिकोवण तुमी आयकतात, म्हजे सांगाता रावतात आनी की तुमकां भावार्थ ना गे. हें सवाल आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हाका आनी तुमकां जेजू हेंच विचारता खंय गेला म्हजो भावार्थ. भावार्थ कित्याक म्हजो चड जायना, कित्याक ह्या सोमेचेर म्हाका आनीक पातयेन येना, आनीक हांव दुबावता. त्या देखून जेजू ताचे जिणयेच्या वेळार जायते रितीचो भावार्थ तो पारखेता. प्रत्येक जावन ताच्या हात शिसांचो. आनी एक फावटी मातेवाच्या 8व्या अध्यायांत आमी वाचता दोडीर ते पळयन करनासतना व्हडले वादळ येता खंय. शीस सगळे भियान बोब मारतात आनी ह्या वेळार जेजून आपल्या शिसांक बेश्टावचें म्हणचें इतले बिजूट तुमी कित्याक, कितलो उणो भावार्थ तुमचो. शीस जेजू सांगात आतां आसतले तरी तांकां जेजू ते भावार्थ नातलो. थोडे फावटी अशेंच घडटा आमी जेजूक चड लागीं आसा क्रिस्तांवांची आमी सकड आमी म्हणटा हांव आयलो आमी सड्ड लागीं आसा देखून आमचो भावार्थ उणो आसा. अणभावार्थी आयिल्ल्या वेळार ते खंडीत आजापा जातात. म्हाका ते गणिताचो उगडास आसा. हांव एका जाग्यार आसता आसतना इस्टरा दिसा मागणें करूंक आयली. हे म्हाजी त्या जाणा बायल मनशां तांची भुरगीं आमच्या इस्कालाक येताली क्लासीक. ती फस्ट टायम ताणी पाद्र्याबा मेळची आनी इगर्जी घेवन मागणें करचें काय. तांणी मागणें करूंक सांगलें हांवें ताच्या हाता माथ्या हात दोन मागलें. ती एकली थंयच पडली एक स्त्री आनी एक दोगांच्या दोळ्यांनी आनी एक स्त्री रडली. ती म्हणाली उपरांत हांवें फस्ट टायम म्हाका एक अणभव जावचो फादर. हांव इगर्जी घेवचे पयले फावटी
आनी पाद्र्या कडेन उलोवचें अशें मागणें करचें पयले पोटी म्हाका असलो एक अणभव जालो की पयले पोटी म्हाका एक असलो अणभव जालो आनी एकले म्हणली म्हाका तकली पडपड आसली ती गेली फादर आनी एक बायल म्हणटा ती पडुल्ली म्हळ्यार अनुभवार्थ्यांचो भावार्थेलो गट आसा पयले पोटी ते जेजूक पळयत आसतना खंडीत जेजू तांचे ते आजाप करता आमचे ते आजाप करना म्हणणे बदलाक आमकां जेजू सदांच जाला सदांच आमी जेजू सांगात आसा म्हणले एक चिंताप आमचे ते आसा आमच्या सांगातात आसा म्हणले चिंताप आसा देखून आमचो भावार्थ उणून तो जाता त्या देखून सुमातेवाच्या 15 वेद्यात आमी घडीत बसता जेजू एका स्त्रियेक म्हणटा स्त्रिये व्हरतो तुजो भावार्थ ती एक अनागान स्त्री जुदेव स्त्री न्ही ती तिच्या दुवेक पिडा लागल्या म्हणून सैतान लागला म्हणून ती जेजू थंय हाडून आयली आनी ह्या वेळार जेजू तिच्या मागणें आयकना ती बोब मारता जेजू तिका काण दिना परतून आनी परतून जेजूक बोब मारता कितें पण कर म्हज्या दुवेक गूण कर पूण जेजू काण दिना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू तिका एक लिसांव शिकयता ह्या घडीत आतां जेजू म्हणटा हांव आयलो जुदेवा खातीर तुमचे खातीर न्ही पूण आज आमकां कळीत जाता जायती आमच्यो निसड हेरां जेजू तोंड फायदो जोडटात तुमी रेती सेंटरांनी खंय गेल्यार पळया आमचे निसड उरले धर्माच्यांक चड फायदो मेळून आसा आजापां करतात पयले पटी ते येतात जेजू पळयतात जेजू तो विशेश अणभव जोडतात आनी घेवनूच ते पाटी येतात जेजू घेवनूच ते पाटी वेतात सांगणान मात तितल्यानच तांकां आमचेर वर्तो अणभव जाले घडीत हांवें आयकलां हांवें पळयलां खंडीत ह्या स्त्रियेक तशेंच जालें जेजू म्हणालो जेजू तिका काणच दिना जेजू म्हणटा हांव आयलो जुदेवा खातीर भुरग्याचें खाण काडन पेट्याक घालचें सारकें न्ही पळय कसलो एक सोप तूं जेजू तेचो उपेग करता भुरग्याचें खाण काडन पेट्याक दिवचें सारकें न्ही पूण ह्या वेळार ती स्त्री म्हणटा सोम्या भुरगीं खाता आसतना मेजार खाता आसतना उड्याचे कुडके सकला पडटात ते भुरगे खायना त्या देखून ते पेटे म्हण वेंचून खातात न्ही गे पळय तिचो भावार्थ म्हाका ते व्हड व्हड कुडके उडे नाका सकल कितें पडटा पळय तो पिठोय पावता पळय इल्लोसो भावार्थ पळो आनी मोगाच्या भावान आनी पयलीं जेजू सांगची ती उतरां स्त्रिये व्हरतो तुजो भावार्थ जे कितें तूं आशेताय त्या प्रकार तुका जावं दी आनी तेच घडये त्या स्त्रियेच्या दुवेसो लागुल्लो देवसार सुटता काय प्रेज द लॉर्ड सोम्याक आमी अर्गां दिवया आनी एक गीत गावन ताची आमी स्तुती करुया सर आमी उबे रावन सोम्याक आमी अर्गां दिवया पाण संको 3:3 43 Gesù, 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 moja काळजांत येवन राव फुकटें तुका मोजे काळजादा Gesù, 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 मोजा कश्टांनी तूं पाव सलय मोजेर तुजें दरबार Gesù, 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 मोजा काळजांत येवन राव फुकटें तुका मोजे काळजादा Gesù, 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 मोजा कश्टांनी तूं पाव सलय मोजेर तुजें दरबार Gesù, 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 मोजा काळजांत येवन राव फुकटें तुका मोजें काळजादा Gesù, 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 मोजा कश्टांनी तूं पाव सलय मोजेर तुजें दरबार Gesù, 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 moja काळजांत येवन राव फुकटें तुका मोजें काळजादा Gesù, 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 मोजा कश्टांनी तूं पाव सलय मोजेर तुजें दरबार वय जेजू सदांच म्हज्या काळजांत तूं राव म्हज्या काळजांत हांव केदीच तूं पयस वचनाका म्हजो भावा तूं उण आसा तरी सदांच म्हज्या सांगात राव खरी एका म्हज्या गरजांचो पावलो जे कितें हांव मागता म्हज्या काळजाचे दात उक्ते कर म्हज्या सांगाता तूं राव शिसां सांगाता दर्यांत आसतना चिंतवनांतले वादळ उठले शिसां सांगाता दर्यांत आसतना चिंतवनांतले वादळ उठले पुण्या भावार्थ्यांक तुवें वासयले जेजू म्हाका तुजेर बरवसो पुण्या भावार्थ्यांक तुवें वासयले जेजू म्हाका तुजेर
बरवसो जेजू म्हाका तुजेर बरवसो जेजू म्हाका तुजेर बरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजा देवून राव उक्ते तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजें तुजें गरबा जेजू 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 म्हज्या काळजा देवून राव उक्ते तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजें तुजें गरबा तोंडी रे जेजू पयलीं करनाच आसताना वादळ आयिल्ल्या वेळार जेजू ते आपल्या एकल्याच पुत्रान ते वादळ थंड करता ताच्या एकाच पुत्राक सागर शांत जाता देवाचे उतार ते जिवे सत्तेर बरयलेले जिवान बरयले तेच उतार आमचे करूया बोगळा जेजू आमकां तुजे त्याच पुत्रान भलायकी तो बाबा कर जैत देवसारान तुकाच नाटतना जेजू तुवें जिखून दाखयले जैत देवसारान तुकाच नाटतना जेजू तुवें जिखून दाखयले म्हजेर पातकांची मोडां मांडटना जेजू म्हाका तुजेर बरवसो म्हजेर पातकांची मोडां मांडटना जेजू म्हाका तुजेर बरवसो जेजू म्हाका तुजेर बरवसो जेजू म्हाका तुजेर बरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजा देवून राव उक्ते तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजें तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजा देवून राव उक्ते तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजें तुजें दरबार सलय म्हजें तुजें दरबार सलय म्हजें तुजें दरबार Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. दायकन बसात स्त्रिये वर्तो तुझो भावार्थ त्या स्त्रियेची उतर ऐकून जेजू तू तिचे ते एखाद्या तिच्या मोगाचे दिश्ट घालता असलो भावार्थ आमच्या मनशात ना म्हूण जेजू सुरसुरता आणि त्या स्त्रियेक गरजेचे तो फावो करता माथ्याबाच्या 9व्या अध्यायांत 20 आणि 2व्या अध्यायांत जेजू आनी एका स्त्रियेक म्हणटा स्त्रिये धैर्य घे तुझ्या भावार्थान तुका बरी केली 12 वर्सां तावडू रक्तस्रावाचे पिडेन एक स्त्री वळवळतली जायते वयस जांक ती मेळ्ळी म्हणटा देवाचे उतार जायते पयशे तिणें कस केल्ले असले सक्कट तिणें होगडायल्ले म्हणटा देवाचे उतार म्हळ्यार सक्कट दाखत्यारांक पळयल्ले सक्कट दाखत्यारांक ते मेळिल्ले तरी तिचे कश्ट परिहार जावनात कुडीच्या रागात वेचे नित्रांती जाल्ली आसक्तीच जाल्ली निराशेन ती बरयल्ली आनी कोण बाबा म्हाका गूण करचे म्हणून निराशेन आसतना जेजूची तिका खबर मेळटा आनी जेजू असो तो वेळ राखता आनी त्या प्रकार ती वेता जेजूक मेळोवंक जेजू बाबा आसलो हजारांनी लोकां मदें तिका वचोंक साध्य जालें कित्याक ती एक आबाल स्त्री तरी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो निराश जायना बरवसो सांडिना बदलाक फाटल्यान पडी वचून आपूण जेजूचे मुस्तायकी आपडटा म्हणटा आनी फाटल्यान वचून जेजूच्या मुस्तायकेचो गोंडो आपडटा खंय ती आनी देवाचे उतार म्हणटा त्याच घडये तिची पिडा गूण जाता आनी ह्या वेळार जेजू सांगची ती उतरां म्हाका आपडलें कोणें
इतलो लोक आसा थंयसर, हजारांनी लोक आसा. तर म्हाका आपडले कोणे जेजू वयरच पडून आसा लोक, पूण जेजू कळी जाता. भावार्थान आपडचे विंगड अशें आपडचे विंगड जेजू कळी जाता. देखून जेजू म्हणटा, स्त्रिये धैर्य दुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. त्या स्त्रिये ते जेजू विशेष भावार्थ पळयता. त्या अनुभवार्थी स्त्रिये ते जेजू विशेष भावार्थ पळयता. आनी हांगासर या 12 वर्सां तावडो रक्तस्रावाच्या पिड्यान वळवळच्या स्त्रिये ते जेजू असलो भावार्थ पळयता. इस्रायलान पर्यंत हांवें असलो भावार्थ पळयोना. आमच्या लोकांक थंय असलो भावार्थ हांवें पळयना म्हणटा जेजू. मोगाच्या भावान आनी पळयली न्हू. जायते फावटी आमचे ते अशेंच घडता. आमी जेजूक लागशिल्ले, आमी जेजूक सांगात आसा, पूण आमचो भावार्थ मस्तूण आसा. देखूनच जाकोब ताच्या पयल्या पात्रांत, जाकोबाच्या पयल्या अध्यायांत 6वी आनी 7वी वळ अशें म्हणटा. पूण कसलो दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागो, कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हालता धलता तसल्या दर्याच्या लारा परी. देखून आमचो भावार्थ कसो आसूंक जाय. कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान मागो. ह्या सोम्याक जाता गे, म्हजी पिडा गूण जाता गे, म्हजे कश्ट हळू जातात गे, म्हजे समस्या परिहार जातात गे, म्हजे रीण फारीक जाता गे, म्हज्या कुटुंबांत समाधान मेळटा गे म्हणून अशें सावाला वयर सावाला घाले तर थंयसर म्हजो भावार्थ झिरो. बदलाक जाकोब म्हणटा, पूण कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागो, कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हालता धलता तसल्या दर्याच्या लारा परी. कशे लारा वयर सकला वेतात, रावलेडेत रावणाच बदलून आसता, हालता आनी धलता. तशेंच आमचो भावार्थ. देखून जाकोब म्हाका आनी तुमकां उगडासा काडटा, कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान ताका हांवें स्विकार करूंक जाय. हालता धलता तसल्या दर्याच्या लारा बरी म्हजें जिवीत जावन नजो, तसलो भावार्थ म्हजे तें आसूंक नजो. देखून जेजू शातापातीक सांगचे ते उतरां माथ्यावाच्या 8व्या अध्यायांत 10व्या वळेंत आमी सांगचे पळयता. येदो व्हड भावार्थ इस्रायलान ते म्हाका मेळोंक ना. एक शातापाती व्हडलो मनीस, ग्रेस्त मनीस जेजू कडेन आपल्या साकरा खातीर वेता. आपल्या साकरा खातीर मागणें करूं, कितें बरी कर, म्हज्या साकराक तो बरें कर. एका भरवशान तो येता. तो इस्रायलाचो न्ही मनीस, अनुभवार्थी मनीस, ग्रेस्त मनीस. जेजू लागीं गेल्लेंच तो वचना ताच्या लोकांक धाडटा. आनी ताचे विशयांत आयकल्ल्या जेजूक आजाप जाता आनी जेजू ताच्या सांगात वेता म्हणून तो भायर सरता. पूण ह्या वेळार शातापाती सांगचें उतरां, सोम्या तुवें म्हज्या घरा भितर येवंक हांव योग्य न्ही, हांव फावो न्हय. तूं व्हडलो मनीस, हांव ग्रेस जावं पुरो, पूण तुजे मुखार हांव कितेंच न्ही. शातापाती आपणाचें कालतेपण वळखता आनी आपणा विशीं सांगता. हें आयकल्या जेजूक ह्या मनशाचो भावार्थ पळय तो म्हणटा, येदो व्हड भावार्थ इस्रायलान ते म्हाका पळोवंक मेळोना. मोगाच्या भावान आनी पयलीं जायते पट हांवें सांगलें, आमचो भावार्थ आमकां देव आमचें मागणें आयकनातलें बरें करता. पूण हांवें आरंभार सांगलें, देव असो हात मोठो न्हय, ताचे कान केप्पे न्हय. बोब मारतना तो आयकता, इस्रायलची बोब ताणें आयकली. तो कुरडे वाटेर बोब मारतले, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. जेजू आयकता आनी थंयसर रावता, गरजेचें तांकां दिता. आनी ताचे हाती मोठविणे, तांबडो दर्या ताणें रावयला, तांबडो दर्या ताणें वांटे केला. ताचे काणे केप्पे न्ही, हाती मोठवणे. पूण म्हजो भावार्थ उडो जाल्ल्या वेळार, भावार्थ नातल्या वेळार, हांव दुबाव ताचे कडेन मागच्या वेळार तो म्हजे मागणी आयकना. अपराध म्हजे ते आसल्या वेळार, म्हजे हात रक्तान बुडुल्ल्या वेळार, पेल्याच्या कश्टाक हांव स्पंदन करनातल्या वेळार जेजू म्हजे मागणे आयकना. देखून मोगाच्या भावान आनी पयलीं न्हू, ते सामान्य स्त्री ते आसलो भावार्थ म्हजे ते आसूंक जाय. त्या एका अनुभवार्थी स्त्री ते आसलो भावार्थ म्हजे ते आसूंक जाय. इल्लो तरी व्हड न्ही, तो भावार्थ आसल्या वेळार जेजू म्हजे जिणेंत आजापा करता. तो म्हाका राखता आनी सांबाळटा. देखून ताका आमी अर्गान दिवया आनी हें गीत गावया. गावया आमी गीत तुमच्या कंथराच्या बुकान पान संको 93.
मुझे कहीं तो जिएंगे असतात कायेत पोटाना आधार तुझा लाभ मागण्यार ध्यानार असताना मागोंक म्हाका शिकय पवित्रज्ञा देवोनी मुझे कहीं तो राहोगे तो स्वर्ग तुझो वागोगे मुझे कहीं तो जिएंगे पवित्रज्ञा देवोनी मुझे कहीं तो रहोगे तो स्वर्ग तुझो वागोगे मुझे कहीं तो Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit. Touch us and lead us. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया. लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 18व अध्याय 9व्या वाक्यतावन 14वें वाक्य. आपण नीतिवंत म्हूण चिंतून आपणाचेरच फातयोन आशिल्ल्या आनी हेरांची बेपावार करतेल्या थोड्यांक जेजून ही ओपार सांगली. एक पोटी 2 जण मागणें करूंक म्हणून वयर देवळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणें करी लागलो, देवा, हांव हेरां मनशां बरी लुटकार अन्यायकार प्रद्वरी न्ही, देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यांत 2 पोटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10th 1 वंटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गाक उपारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपल्या हृदय बडोवन म्हणालो, देवा, म्हज्या पत्क्याची काकूळ कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा पाटीं गेलो, पूण तो आनीकलो ताका मानवालो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो आनी आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्तान. बशें एपटी खरेंच मो आमचो परत सुरू जाला मोगाच्यान. आनी हांव आनी तूं मुस्तू योचनांनी आसा. उपास करचें गे ह्या करेस्मांत, दान धर्म चड करचें गे ह्या करेस्मा वेळार, वेजिटेरियन गी नॉन वेजिटेरियन गी ह्या करेस्मांत मिसांक कितलें येचें, नोवेनांक कितलें येचें, ह्या करेस्मांत कितलीं वरां मागणें म्हणचें, ह्या करेस्मांत आमचें पाड सवयो जावंक पुरो सोरो ड्रग्स ह्या इतें कितें पुरा पाटी आमी तें सोडून सोडचें, कांय अन्याय अनीत करनासतना रावचें. फार संगती हांवान तूं योजन करनासतना पुरो. हांगासर आज हांवान तूं नियाळ नासांव ह्या करेस्म एक बरो जाय जाल्यार कितें खरी येत गे म्हणलें एक सवाल म्हजें आनी तुजें तें दोस्ता. ह्या पास्काच्या दिसा म्हाका हांव आनी तूं देवाक एक अती मानवल्ले व्यक्ती जावन, आशिर्वादीत व्यक्ती जावन जाय जाल्यार कितें करी जें म्हणलें आशा म्हाका आनी तुका आशा.
आणि त्या देखून आमी विविध निर्धार घेता. आज ह्या वचपाचेर नदर घालता आसतना आमकां कळटा की देवाक मानूच्या खातीर हांवें तुवें कितलें केल्यार कशें केल्यार तें सगळें देवाचेंच. हर एक सृश्टी सगळी देवाची. हांवें कितलें दान धर्म दिल्यार तें सगळें देवाचें. तें देवाक दिवच्यान कांय अर्थ ना. हांवें कितलो वेळ हांव कशें करशिता, हांव तें करना हें करना, जायतें हांवें तुवें चिंतयेत मोगाचें न्हू. कारण सगळें सर्वेस्परान असं केल्लें. बरें खंयचें वायट खंयचें सर्वेस्परान तर आशिल्लें. तर एक उंचल्या मट्टाची ह्या खरेजमांत करियर जाल्ल्या संगती विशीं आज हांव हातून नियाळता. आनी तें जावन आसा मोगाचें न्हू दुखेस्त आनी खालतें काळीस. दुखेस्त आनी खालतें काळीस. हांवें वयर सांगिल्लें पुरा जावंक पुरो आमी उपास करचो, जावंक पुरो खाणांनी आमी रेस्ट्रिक्शन करचें, जावंक पुरो वेज नाका नॉन वेज जायचें या तें जायचें हें जायचें या हांव हातून दान धर्म करता पुरो बरेंच पाड न्ही हर एक बरेंच. पूण खंयसर ह्या सौर संगतीचे की उंचल्या स्थानार आसचें जावन आसा मुजें आनी तुजें दुखेस्त काळीज आनी खालतें काळीज. ह्या विशयांत हांव हातून ध्यान करना आसा. इसाया प्रवादी 66 अध्यायांत पयले येता 4 वाक्यांत भोव अर्थभरीत सक्ती सांगता मोगाचें. भोव अर्थभरीत. थंयसर सर्वेस्वर म्हणटा आकाश मुजें सिंहासन, पृथ्वी मुजें पांयासन, मुजे बसत कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायत, म्हज्या विशे वचो जागो कोसलो जायत. ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्याच हातांनी केल्ल्यो वय त्यो सगळ्यो म्हज्यो म्हणटा सर्वेस्पर. हांगासर पळया हांव तूं मुस्तू संगती करूंक आशेता, मुस्तू संगती दिवंक आशेता, तशें करचें म्हणटा. सर्वेस्पर म्हणटा सगळें म्हजेंच, हर एक म्हजें. तुवें म्हाका दिवचें तसलें कालें आसा, तुवें म्हाका दिवचें तसलें कान आसा. तुका दिल्लो तुडू हांवेंच दिल्लो, तुवें दान दिवन दिताय जावंक पुरो. पूण हांवें केल्लें म्हणचेलें कांय ना. पूण सर्वेस्पर म्हणटा दुसऱ्या वाक्यांत पूण खालत्या आनी दुखेस्त आत्म्याच्या मनशाचेर म्हज्या उतरा मुखार थरथरतल्या मनशाचेर हांव म्हजी नदर घालता. मोगाचें न्हू कितले करता बरीत उतार. खालत्या आनी दुखेस्त आत्म्याच्या मनशाचेर म्हज्या उतरा मुखार थरथरतल्या मनशाचेर हांव म्हजी नदर घालता. त्या देखून ह्या करिश्मा वेळार सर्वेस्पराची नदर म्हजेर आनी तुजेर पडाचें जाल्यार एक पयलें उंचलें मॅट जावन आसा मोगाचें न्हू दुखेस्त आनी खालतें काळीज. हांव तूं म्हणूंक पुरो आमी इतलें ताका करता, इतलो मिसाच्या बलिदानाक वता, मागणें म्हणटा, तें म्हणटा, हें म्हणटा. तस वेळार हांव तूं एका कुशीन मागणें म्हळ्यार आनी एका कुशीन आमचे उरल्या वेळार आमचे वांटो धरता. आनी इसाया प्रवादी येत अध्याय 62 मुखलें वाक्य म्हणटा थोडे बैलांक जिवीशी मारतात पूण मनशाचो जिवी काडटात. थोडे शेळयांची बली भेटयतात पूण पेट्याची घुमटी मोडटात. थोडे अन्न बली भेटयतात पूण दुकराचे रागाती भेटयतात. थोडे धुंपाचे स्मारक अर्पण करतात पूण मुर्ती पुजाई करतात. ह्या सगळ्या मनशांनी आपल्योच वांटो विंचल्यात आनी आपल्या कांटाळेच्या करण्यांनी ते संतोषतात. फाल्यां हांवें तुवें करच्या ह्या करिश्माच्या वेळार हांव तो मुस्तू संगती करता मोगाचें न्हू. त्या संगती सवें बऱ्या संगती सवें थोडें वायट आमच्या जिवितांत घडल्या वेळार थोडें सांगिल्लें जाल्लें आमी वायट केल्ल्या वेळार सर्वेस्पर इंत उता सांगात गे म्हज्या पुता म्हज्या दुवे तूं इतलें मिसाक गेलें आनी एका कुशीन तुवें अशें केलें.
तूं इतलें दान धर्म केलें आनी एका कुशीन तूं अशें उलोवन लोकांक दुखयलें, ह्या तांकां मोस केलोय, ह्या ढोंगी केलें आनी कितें म्हणात गे, आनी सर्वेस्पर म्हणात गे म्हाका तुजें सगळो वो करेजमान केल्लें कांटाळ्याचें जावन आसा म्हूण म्हणात गे. सर्वेस्पर चवथ्या वाक्यान म्हणटा, देखून हांव तांचे खातीर ख्यास्त विसता, जाचें तांकां भिरांत दिसता तें तांचेर धाडटलो, कित्याक हांव तांकां उलो केली, कोणेंच जाप दिली ना, हांव उलयलो आनी कोणेंच खाण दिलो ना. त्या देखून सर्वेस्पर उगडापणाच्या ग्रंथार म्हणटा, हांव तुज्या दारार बोडोवन आसा. सर्वेस्परू म्हाका आनी तुका आमच्या दारांनी बोडोवन आसा. उलो मारता, ये पुता फाटीं ये. आनी हांव आनी तूं जर तर म्हजें थंय आनी तुजें थंय दुखेस्त आनी खालतें काळीज ना तर व्यर्थ मोगाचें न्हू, व्यर्थ. सर्वेस्पर सगळ्या पळयत पुस्तकांत हांवें पळयलें जाल्यार काळजाक चड म्हत्व दिता. हांव आनी तूं आज मुस्तबोटी मोगाचें न्हू, ह्या करेजमा वेळार बायलें तूं पळय सगळें अशें करता पळय भारी बरो म्हूण हांव आनी तूं चिंतूंक पुरो. बायल्या संगतींनी हांव आनी तूं हो मनीस भारी बरो, ही भयंकर बरें करता म्हूण चिंतूंक पुरो. सर्वेस्पर तुवें आनी हांवें करचें बायले संगती पळयत आसतना मोगाचें न्हू. बायल्यान हांव आनी तूं कितें करता इम्पॉर्टंट न्हय, फकत सर्वेस्पर पळयता म्हजें आनी तुजें काळीज. आमी चिंतचें आमी पुरा बारी बरीं मनशां, हांवें चिंता तुवें चिंता हर एकलें चिंता आमी आमी बरीं म्हणून. सर्वेस्पर स्वामी जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वेळार सामातेवाच्या 5व्या अध्यायान 4थ्या वाक्यांत पळयत, थंयसर आमी पळयता सामार्काच्या थंयसर शुभ वार्तेंत आमी पळयोंक जाल्यार 10व्या अध्यायान 8वें वाक्य म्हणटा, जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय, बरो म्हणलो एकलोच देव. हांव आनी तूं बरो म्हणूंक जायना मोगाचें न्हू. हांवें चिंतचें तुवें चिंतचें आमी बरें, आमी खालें खालतें काळीज जावंका, दुखेस्त काळीज कितें जावंका म्हणलें म्हजें आनी तुजें चिंताप, मनशा सैबाचें चिंताप. आमी इतलीं बरीं, आमी इतलें मागणें म्हणटा, आमी इतलें मिसाक वता, तें करता हें करता, तातूंत आमी बरीं म्हणलें म्हजें आनी तुजें चिंताप. स्वामी जेजूस ताका बरें म्हणल्या वेळार तो म्हणटा, सर्वेस्पर देव एकलो मात्र बरो, कित्याक बरो म्हणटाय, मनशा सैमान हांवें आनी तुवें बरो म्हणूंक जायना मोगाचें न्हू. देखून स्वामी जेजू 8 भाग्यां विशयी ते शिकोवन दिता आसतना थंयसर म्हणटा, रुदान करतात तीं कितलीं भागी देव तांकां बुजयतलो. केदाळ तूं काळजांत हांव न्हू रुदान करून सांगताय, सर्वेस्पर हांव सुकोवन पडलां, म्हाका भुक्षी म्हजेर काकूळ दाखय. केदाळ तुजें तें दुखेस्त आनी खालते काळजान तूं रुदान करून सर्वेस्परा लागीं मागताय. सर्वेस्पर म्हणटा, तुका बुजोवन दिता, तुका कितें तुज्या जिवितांत गरज आसा हर एकी हांव तुका फोव करता म्हणटा. कित्या खातीर हांव आनी तुवें रुदान करून दुखेस्त काळजान मागासय. आमी मुस्तपटी सर्वेस्पराक अविधेय जाल्या, ताच्या उपादेशा विरोध हांव आनी तूं जियेल्या मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तकांत सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा 15व्या अध्यायांत आमी पळयता 22वें वाक्य म्हणटा, तेन्ना सामुएलान म्हणलें, सर्वेस्पर विधेयपण मानता तितलें होम आनी यज्ञ मानता, बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम, बोकऱ्यांच्या सर्बे प्रास खालतेपण उत्तम. हांवें आनी तुवें मुस्तबोटी अविधेय जाल्यां सर्वेस्पराच्या त्या शिकोवणेक. सर्वेस्परान शिकयल्लें ती उतरांक हांवें आनी तुवें घमान दिवना मोगाचें न्हू. त्या देखून हांवें आनी तुवें रडोवन खालत्या काळजान दुखेस्त काळजान मागोवंक आसा. सर्वेस्परा तुवें शिकयल्ल्या त्या वाटेन म्हाका वचोंक जावना सोमिया, हांव अविधेय जालो. हांवें चिंतलें अवंत करचें सोमा म्हणून तुजेर म्हाका भवार्थ नासतना, तुजेर हांवें पातये नासतना, तुज्या शिकोवणे प्रमाणें उलय करनासतना हांवें सूख केली सोमिया. त्या खातीर हांवें आनी तुवें अविधेय जाल्ल्या खातीर, सर्वेस्पराच्या उतरांक अविधेय जाल्ल्या खातीर दुखेस्त काळजान ह्या करेजमांत हांवें आनी तुवें मागासय मोगाचें न्हू. त्या देखून किर्तनांत 51 किर्तन 17वें वाक्य म्हणटा, दुखेस्त आत्मस्सो देवाक मानवाता तें बलिदान,
दुखेस्त आनी कलत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. भल्यो आमी भेटोवच्यो तिरस्कार जावंक पुरो. आमी करची बरीं बरीं कामां तिरस्कार जावंक पुरो. खंयचें तिरस्कार जाल्यार सर्वेस्पर देव म्हणटा, पवित्र पुस्तक म्हणटा, दुखेस्त आनी कलतें काळीज सर्वेस्पर देव तिरस्कार करना. अन्न बल्यो तिरस्कार जावंक पुरो, यज्ञ तिरस्कार जावंक पुरो, होम बल्यो तिरस्कार जावंक पुरो, बोकऱ्यांचें बलिदान तिरस्कार जावंक पुरो, हर एक तिरस्कार जावंक पुरो. तरी पूण दुखेस्त आनी कलतें काळजाचो देव तिरस्कार करिना. आनी त्या देखून पवित्र पुस्तकान म्हणटा आमी कलत्या काळजाक इम्पॉर्टन्स दिवन किर्तन 113 वाक्य म्हणटा, कलत्यांक तो धुळींतलें उबारता. आज हांव तूं धुळींत आसा. धुळींत म्हळ्यार कश्टार आसा मोगाच्यान. हांव तूं जाणा आमचे कश्ट हर एकल्याकी इरुवेगे इरुवे बारा, आनेगे आने बारा. थोडीं ग्रस्त आमकां दिसतात, तांकां तितलेच समस्या आसात. सुबीत दिसतात, तांकां तितलेच समस्या आसात. बरें हायली एज्युकेटेड दिसतात, तांकां तांचेच समस्या आसात. व्हडल्या व्हडल्या हुद्द्यांनी आसा, तांकां तांचे समस्या आसात. हर एकल्याकी तांचे समस्या आसात. हर एकले धुळींत बसून आसात. आनी सर्वेस्वर म्हणटा, दुबळो जावंक पुरो, ग्रेस जावंक पुरो. तुजे कश्ट हांव जाणा, तूं धुळींत आसाय जाणा, पूण केदाळा तूं खालतो जावन दुखेस्त काळजाचो येताय थवळ हांव तुका वयर उबारतां. तुज्या समस्यातावन हांव सुटका दितां. म्हाका मुस्तू पसंदाचें उतार सर्वेस्पराचें इसाया प्रवादाचें 57वें अध्यायांत 15वें वाक्य तें मुस्तू म्हाका एक खरेजमांत नियाळ हांवें तुवें करचें तसलें वाक्य म्हाका भोगता. थंयसर सांगता सर्वेस्पर, कित्याक जो ससनाक जियेता आनी जाचें नांव पवित्र तो महोन्नत आनी भोव उरतो देव अशें म्हणटा, हांव उंच आनी पवित्र जाग्यार रावतां, तरी हांव दुखेस्त आनी खालत्या मनशाचो आसा. अशें हांव खालत्या मनशाच्या आत्म्याक नवो जीव दितां, दुखेस्त मनशांची काळजां नव्या जिवान भरता. श्रेश्ठ देव तो. हर एक तांबडो दर्यो 2 वंटे करूंक सकल्लो, 5 वंटे 5,000 दिवंक जाणांक सकल्लो. एका दोंगराक हांगा तो थंय वच म्हळ्यार वचोंक शकचो, दर्या वयर चलोवंक शकचो, सगळे सृश्टी तयार करचो. पवित्रंतलो पवित्र देव. ताचे बरी म्हाका तुका जावंक असाध्य तरी मोगाच्यान. ताचें घामान म्हजे सरचेन हाडूंक हांवें कितले प्रयत्न केल्यार कितलें यशस्वी जाता म्हणलें सवाल. सगळें म्हजें आस्त बदीक हांवें इकलें तरी आनी दुर्बळ्यांक दिलें जाल्यार, सगळो वेळ हांव मागणें करून बसलो जाल्यार, सगळें म्हज्या जिणयेंत हांवें जाय तितलें साधन करून अती उंचल्या स्थानार हांव ह्या संवसाराच्या स्थानार हांव बसलो जाल्यार, ताचें गुमान म्हजें थंय हाडूंक म्हाका कश्ट वगात. तरी पूण पवित्र सर्वेस्पर देव म्हणटा, हांव पवित्र जाग्यार रावचो विशिश्ट सत्यवन देव तरी दुखेस्त आनी खालत्या मनशाचो हांव आसा. जर तर ह्या करेजमांत तूं दुखेस्त आनी खालत्या मनीस तूं जाशी जाल्यार सर्वेस्पर देव तुजो करेजमाच्या ह्या दिसांनी तुजे सवें आसा. तुजे सवें आसा मोगाच्यान. तुवें व्हडलीं व्हडलीं कामां करून म्हजे सवें आसा म्हूण चिंतचें की सर्वेस्पर म्हणटा, म्हाका तुजें खालतें काळीज, दुखेस्त काळीज म्हाका तुजें जाय जाय. आनी ह्या वेळार हांव तुका नव्या जिवान भरतां. जावं पुरो म्हजी आनी तुजी पिडा गूण जाता, जावं पुरो आर्थीक स्थिती समृद्धीवंत जाता, जावं पुरो मान मर्याद गौरव मेळटा, जावं पुरो शांती समाधान मेळटात, तुटून गेल्ले संबंध जिवाळ जातात. हर एका रितीन सर्वेस्पर म्हाका तुका नवो जीव दिवंक तयार आसा. म्हज्यान तुज्या जिवितांत कितें पडून गेलां, म्हज्या जिवितांत
कितें सुकोवन गेलां, कितें सगळें मोरोवन गेलां, सर्वेस्पर देव आज म्हाका तुका उलो दिता, म्हज्या पुता म्हज्या धुवे, ह्या करेस्मांत दुखेस्त आनी कलत्या काळजो सोदा, दुखेस्त आनी कलत्या काळजो सोदा, आनी हांव तुका नवो जीव दिता, तुजीं दुखां हांव पुसतलो, तुजीं खंत बेजाराय निवारतलो, तुजी आशा हांव जारी काडटलो, म्हाका जाय आसचें इतलेंच तुजें तें आसचें, तुका गरजेचें दुखेस्त आनी कलत्या काळज. पूण मांवान तूं मनीस जालो, हरी एकलो, आमकां प्रायड म्हणटा, आमकां अहम आसा, सुलभायन म्हाका तुका दुखेस्त काळीज येना मोगाचें न्हू, हट्ट धरल्यार येना, सर्वेस्पराची कृपा ह्या पासत हांवें तुवें मागा जाय. मुस्तपुटी हांवें कुमसाराक आनी वेता आसतना हांवें प्रयत्न करचें, सर्वेस्परा म्हाका एक दुखेस्त काळजान एक बरें कुमसार जावंक दी. थोडे फावटी म्हाका जाता, सत्य जावन म्हाका थोडे फावटी कुमसार जाता, दुखां प्रॅक्टिकली दुखां बरीं करून देंवन येतात, थोडे फावटी जावंकूच साध्य जायना, कितें केल्यारय जायना. हांवें सांगचें मोगाचें न्हू, सर्वेस्पर देव आशेता म्हजें तें आनी तुजें तें, दुखेस्त काळजान सर्वेस्परा मुखार रावो न्हू, कलत्या काळजान सर्वेस्परा हांवें सूख केल्या, म्हाका बक्षीस सोमया. पाद्र्यापान आराधना वेळार स्पश्ट तरान सांगलें, इसाया प्रवेच्या 55 अध्यायांत दुसऱ्या वाक्याक कोट करून सांगलें, म्हजो हात मोटवून तुमकां सही करचें तितलो, पूण म्हजे मदें आनी तुमचे मदें पाताक म्हणलें आड उणद आसा. आज ह्या करेस्मांत ती उणद पडोवन वचा जाय. ती उणद पडोवन गेल्ल्या वेळार म्हाका आनी तुका सुटका आसा, म्हाका आनी तुका सुटका आसा मोगाचें न्हू. जाय तितलीं अजापां हांव तूं पळयता, वेळाच्या अभावान हांव तुमकां उदाहरण दिवंक शकना, पूण वयल्या बार एक दोन उदाहरण दिवंक आशेता. निनेवेचेर सगळें नाश जाता म्हणलें, केदळा जोना प्रवादीन नाश जाता म्हणलें कुडलें, तितलो खोटो लोक तरी रडणें करन, गोणे उस्तूर घालून उपास करन तांणी कळवळ्या काळजान देवा लागीं मागलें मोगाचें न्हू. सर्वेस्परान आपलें मन बदलिल्लें म्हणून जोना प्रवादीच्या 3ऱ्या अध्याय आमकां सांगता. त्याच प्रमाणे सांलुकाच्या 7व्या अध्यायांत आमी पळयता, एक प्रध्वरी ह्या पातकी स्त्री मुस्त पदकां गेल्यांत आनी त्या जेवणाक फरिजेवाकर येता आसतना ती केंस भिजोवन थंयसर आपल्या रडण्यांनी ताजे जेजूचे पांय धुता. कलत्या काळजान, दुखेस्त काळजान पांय धुता आसतना थंयसर बसले फारीजेव, थंयसर असले व्हडले व्हडले मनीस म्हणटात, ह्या जेजू कांय कळना गे, पळय आमी इतले बागेवंत, ती पातकी स्त्री, आमी व्हडल्या व्हडल्या सिटींनी बसल्या, ती थंय मुल्यान बसल्या. आनी जेजू म्हणटा, तुमच्या सगळ्यांचे केसड हांव इचे लागीं मानवाला, इपतकी जावंक पुरो, इपतकी जावंक पुरो. तरी पूण इणें केल्ल्या करणे वरवीं तुमी केल्ल्याची केसड हांव मानवाला. त्या घरा देन्याक आपयल्याक म्हणटा, तुवें व्हडलो मनीस वय, म्हाका तुवें जेवणाक आपयलें वय, पूण म्हाका एक हात धुवंक उदक दिवं, पूण तुज्या दोळ्यांच्या दुकानी ती भिजयता, कोण व्हरतें. आज मोगाच्या संवसारार व्हडले व्हडले मनीस आसूंक पुरो, त्या व्हडल्या मनशांचे की तुका व्हरतें जावंक जाय गे. तर आज एक निश्चय कर, ह्या करेस्मांत एकच फुटी जायना, आमकां तितलें दुखाचें काळीज हाडूंक जायना, इल्लें प्रयत्न जायसै, नियाळ जायसै, पुरा जायसै. सर्वेस्परा लागीं मागया, ह्या करेस्मांत आमचे लागीं दुखेस्त काळीज आमकां सर्वेस्पर देव लाबोवन दी. ह्या करेस्मांत आमचें जीवन संपूर्ण तरान मोगाचें न्हू, दुखाचें आनीक कलतें काळीज सर्वेस्पर आमकां दिवं दी. सद्या जिजोन त्या ओपारेन सांगलें, वेचीक पुताच्या ओपारेंत तो बापायक सोडून गेल्लो, दुबळेकाई कश्ट आयिल्ल्या वेळार तो आपणायतल्याक रडता आनी म्हणटा, म्हज्या बापायच्या घरा येता. कलत्या काळजान दुखेस्त जावन तो पूत बापाय लागीं येता आसतना बापाय पुटलून धरन ताका कांय पोटाक घातल्या त्या मनशाक पुताक तो जेवण करता, व्हडलें गम्मत करता, बोटाक मुदी घालता, दोगलो घालता,
पांयांक वोणां घालता गम्मत वयर गम्मत करता इतलेंच मोगाचें न्हू केदाळा हांवान तूं निराधार जावन आसा ह्या संवसारार आव्हान तूं एक सामान्य व्यक्ती जावन आसा वेचीक पुता बरी आव्हान तूं एक सामान्य व्यक्ती जावन आसा पूण केदाळा आव्हान तूं दुखीस्त काळजाचें जावन आव्हान तूं कलत्या काळजान त्या सर्वेस्परा देवा लागीं वेतावंगी देव म्हाका आनी तुका उंचल्या स्थानमान गौरवान उंचल्या संगतीनी गम्मतन समृद्धीन तूं आमकां बरोवंक शकता तर आज देवा लागीं हांवां तुवें मागोवंक जाय सर्वेस्परा देवा म्हजेर काकूळ दाखय आनी म्हज्या जिवितांत म्हाका खालतें काळीस म्हाका दुखेस्त काळीस सर्वेस्परा दी ह्या मुखांत्र म्हजो हो जीव जार जें कितें हांवें ह्या लँड सिजनांत करिस्माच्या ह्या 40 दिसांनी हांवें करूंक चिंतलां सोमिया म्हाका पयल्यान पयलें दुसऱ्यो संगती जायत्यो म्हाका करूंक आशा आसा सोमिया म्हाका उपास रावंक मन आसा म्हाका थोडें खाण जेवण सोडूंक मन आसा दान धर्म करूंक मन आसा म्हाका मिसाक आनी इतर मुस्त मागणें म्हणूंक मन आसा तरी पूण सोमिया तें पुराय हांव करूंक जाय सोमिया ताजें की उरतें म्हाका एक दुखेस्त खालत्या काळजान तुजे लागीं मागोवंक सोमिया एक तुजो आत्मो म्हाका दी सोमिया तुजी सखत म्हाका दी सोमिया सर्वेस्परा म्हाका थंय तसलें एक भाग ह्या करिस्मांत फावो करया म्हणून सर्वेस्परा देवा लागीं आमी दीनपणी मागया आनी हांव आशेता मोगाच्यान ह्या शालम प्रेयर मिनिस्टरच्या हर एका संध्यान जो कोण माध्यमा मुखांत्र पळयता त्या हर एका व्यक्तीक हें करिस्माचो काळ निजायकी ताज्या जिवितांत नवें जिवीत ताका मेळचें तसलें ताज्या जिवितांत ह्या इस्टराच्या वेळार केवल जेजू मात पुनर्जीवन जाल्लो न्ही आमच्या हर एकल्याचें जिवन पुनरुज्जीवन जावंक आर्थीक समृद्धीन बरोवंक भलायकेंत बरोवंक समाधानान बरोवंक बऱ्या संबंधांनी बरोवंक चड आनी चड खुशेन जियोवंक आमच्या जिवांत उल्हास येवंक आत्म्याच्या सक्तीन बरोवंक सर्वेस्पर देव आमकां करपा लाबोवन दी आमेन. सर्गींच्या बापा आमची जिणी तुजे हुजीर दवरता हांव हे दळवरेक आमच्या जिवितांत आमी तुजे लागीं आत्मीक संबंद दवरूंक साबार पावटी सलवाल्या सोम्या तूं आतां आमकां आपड एक दुखेस्त आनी कळतें काळीस आमकां फावो कर आमच्या जिवितांत आमी केल्ल्या हर एका चुकीक पाश्चाताप पावोवंक करपा दी त्या मारिफात आमी तुजे थंय आत्मीक संबंद जोडूंक जाय आसची दैवीक मजत आमकां हर एकल्याक लाभय म्हण मागता हांव. मोगळा सोम्या आमी करचें मागणें तुका मानवाल्लें जावंक तुजो आदार लाभय. आमी करच्या मागण्याक पवित्र आत्म्याचें बळ आनी सकत लाभय त्या मारिफात तें मागणें तुज्या पांयां मळी पावोवन दी आनी तें तूं हर एकल्याक आशिर्वादा रुपार तुजीं आशिर्वादां फावो कर. समर्पण करता हांव सोम्या हो काळ आमी तुज्या हजरपणान करसूंक जाय आसली करपा लाभय. आमचें मन आमचें काळीज तुजे थंय एक जावंक जाय आसची कृपा आमकां लाभय. कितें आमकां तुजे तावन पयस व्हडूंक प्रयत्न करता ते सर्व ताळण्यो आमचे तावन हुमटून काड सोम्या आनी आमकां तुज्या पवित्र आत्म्या सांगाता एक जावन जियेवन बापाची कुशी पाळूंक आनी तुज्या शिकवणे प्रकार जियोंक जाय आसली पवित्र आत्म्याची मजत हर एकल्याक आमकां लाभय म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 हरे बशिकरा बरा बरा बा हालेलुया माशेत तना ना 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 हालेलुया 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 हालेलुया. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus.
ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು 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 ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಆ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಆ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆತು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆತು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು 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 ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 कष्टातून आमचो भावाक कुसळ
para baba hallelujah 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 mashe para 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 hallelujah 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 ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆಡೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು मगळ सोम्या समर्पण करता तुवें अभिषेक्त केल्ल्या हर एका याजकाक तुज्या पवित्रत्म्याचें बळ तांकां लाभून तुज्या परजेक चलोवन व्हरूंक जाय आसलें दैवीक मार्गदर्शन तांचे मुखांतर सोम्या हर एका बावडत्याक लाभय हर एक तरेचे अंतराच्यो सांखळी कितें रेवड घालूंक येतात अन्याय अनितीच्यो सांखळी जेजूच्या नांवान आतां निष्क्रिय जावं दी सालुकाच्या हत्तमताने वागदाना घाल पळया सरप इच्छू आनी दुस्मनाचे सगळें बळ पांयान तळ घालून मस्तो हांव तुमकां अधिकार दिता म्हणल्यार सोम्या तुज्या वागदाना घाल आनी तें तुमकां कितेंच बाधा करिशना म्हणल्यार तुज्या त्या पुत्राचेर पातयेव सोम्या जेजू आमकां तुजो पाटलाव करूंक येवच्यो हर एक अडकळी जेजूच्या नांवान आतां संपूर्ण निष्क्रिय जावन जेजूक बावडतान पाटलाव करूंक हर एकल्या कृपा लाभो दी म्हण मागता तशेंच मागता सोम्या आमची दियेसेज पवित्रत्म्याच्या सक्तेन बावडतान धैर्यान तुजो पाटलाव करूंक केदींच फाटी मुखार पळयनासतना फुडें मेड काडचे बावडती लोकांचो संको वाडोवंक सोम्या तुज्या पवित्रत्म्याचें बळ आनी धैर्य लाभय म्हण मागता सोम्या तशेंच मागता हर एका काजारी जोड्याक तांच्या कुटुंबांत आसच्या हर एका भुरग्याक बावडताचें बळ दिवन तांकां वाडोवंक मागण्याच्या स्पिरितान वाडोवंक आनी हर एका तरेच्या वायटांतावन तांचें रक्षण करणं तुजो मात्र तांणी पाटलाव करचे बरें तांकां जाय जाल्ली शिकोवण दिवचे बरें हर एका आवय बापायक तुजें ज्ञान आनी बुदवंताय दिवन तुजें मार्गदर्शन दिवन फुडें चलय म्हण मागता सोम्या मोगळा सोम्या फिरगस कुटुंबांनी आसचे हर एक अडकळी निवार सोम्या हर एक कुटुंब माया मोगाचें कुटुंब जावन फिरगस कुटुंबान दियेसेजेंत माया मोगाचो बांद वाडोवंक जाय आसची तुजी मजत फावो कर आशिर्वाद से म्हण मागता सोम्या आमचे लागीं जो कोणें मागणें विचारला तांच्या खातीर आमी मागता म्हण बसयला तांकांय आतां तुजे मुखार दवरता सोम्या सोम्या आशिर्वाद से आनी तांच्या गरजांक कितें गरज आसा ते जाणा आसो देव तूं तांकां ते फावो कर म्हण मागता कष्टां सांभळताना नश्टांनी अडसताना कष्टां सांभळताना नश्टांनी अडसताना निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उगदरता निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उगदरता जिसू आपयता जिसू आपयता जिसू आपयता सदांच आमचो मोग कसो जेजू सर आमचे गरजो जाणा असो जेजू आमकां हर एकल्याक ही आशिर्वादान बसो जेजू आमकां पळयता आमच्या हर एकल्याचे काळीज तो पळयता कालतें काळीज ताका मानवता जो कोण कालतो जाता तो वर्त करता म्हणटा समी ह्या समीच्यान आमी पातयेन दवरया सर आमचे गरजो ह्या समी मुखार दवरुया
सर आमच्या साबार व्यक्तीपासून आमी मागलें बाबसाहेबा पासत पवित्र साहेबा पासत ह्या जागा पासत देसाचे पासत सर्व लोकां पासून आमी मागलें सर कुटुंबा पासून आमी मागलें सकड आमी सोम्याक समर्पया आनी सांगाता म्हणया हालेलुया हालेलुया come Holy Spirit touch and heal from the sickness come Holy Spirit thank you Jesus praise you Jesus praise you Jesus hallelujah 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 Voda sacramenta sastanaman koruya purvilya rupa botla novioriti adarya solvolvecha Skatishya Bavartace Boldivya Sashe Bapa Tashe Puta Ulasani Stutizam Podri Mahima Sasta Sasta Sita Duka Dukai Chaspirita Sama Saminavata Amen प्रार्थुया ये देवाबीची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणे सफळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुझे कुडीचे आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्र्यांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना Amen